मांडवीतल्या कसिनो CZMA ची मान्यताय नासतनाच चलतात। पाचूय कसिनोंक धाडिल्ल्यो कारणां दाखय नोटिशींचो 4 सप्तकां भितर निकाल लावचो म्हूण हायकोर्टान CZMAक सांगला। कोस्टल ऑथॉरिटीची मान्यताय नासतना ऑपरेट करता म्हूण वर्सा फाटीं CZMAन कसिनोंक नोटिशी काडिल्ल्यो। सगळ्या कसिनोक गोंयचे देगेसावन 12 सागरी महिलां फुडें उबे करचे म्हूण हायकोर्टात याचिका पावल्या। कसिनोंचेर 2 वाद सध्या हायकोर्टा मुखार आसात। एक तर CZMA ची मान्यताय नासतना कसिनो मांडवीत ऑपरेट करतात। एकाय कसिनोन CZMAक नोटिशीक जाप दिल्ली ना। कसिनो 12 सागरी महिलां परस पयस दवरचे म्हूण याचिकादाराची मागणी। केस बुधवारा कोर्टा मुखार आयली। नेमा प्रमाण कसिनो दर्यादेगेवेल्यान 12 सागरी महिलांचेर नागरूंक जाय। ताचेर GCZMAन सगळ्या कसिनोंक नोटीस काडिल्ली। One of the casino matter that the GCZMA had issued a show cause to about 12 nautical miles. If they want to stay in 12 nautical miles or 22.5 kilometers in, then they have to take a permission of GCZMA, which they have not taken. The court has said to dispose of give them show cause whichever have not been given and to dispose of the show cause within 4 weeks. सरकार म्हणटा कसिनोचो धंदो खंय परमिसिबल कॅटेगरीत न्ही, रेग्युलेटेड कॅटेगरीत पडटा। तांकां खंय थंय ऑपरेट करपाक GCZMA ची मान्यतायेची गरज ना। It is a permissible activity and it requires permission. Now America, what they have done in America is that 12 nautical miles they have reduced it and brought it to 3 nautical miles in 1990. And Goa government should consider that 3 nautical miles 5.5 kilometers. They will get the fees and also keep them in 5.5 kilometers. सुनावणे उपरांत कोर्टान सगळ्या कसिनोंक धाडिल्ल्या कारणां दाखय नोटिशींचो 4 सप्तकां भितर निकाल लावचो म्हूण CZMAक ऑर्थ काडल्या। इतल्या मजगतीं कसिनो वेसल मांडवीत नांगरपाक सगळ्यो तंत्रीक गजाली जाग्यार आसात काय ना ते सरकार ब्रेस्तारा कसिनो कंपनी ग्लोबल ग्लोब हॉटेल्स कंपनीक सांगतलो म्हूण सरकारान सांगला। ही कंपनी हरियाणाचो आदलो आरोपी मंत्री गोपाल कांडाची। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। ऑफिस नितळना, ऑफिसर स्टाफ टायमार पावना। बुधवारा आमदार रवीन फोंड्या उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या बिल्डिंगेत आपल्या कचेरीचो ताबो घेतनाच कंप्लेनी सुरू केल्यो। मुख्यमंत्री पर्रेकारान आमदारांच्या घरांत सरकारी ऑफिसरांची मीटिंग घेवप ना म्हूण फतवा काडिल्लो। ताणेच आता ह्यो गजाली खंय जाग्यार घालच्यो। आमचे कलेक्टर आसा कोण आसा काय ते हे नासता, सारखे ऑफिस उक्ती करून दवरना, सारखे हे करून दवरना, क्लिननेस ना। हे आता हे पर्रेकारान पळोवचें कित्याक क्लिननेस ना, कित्याक आमचे ओपन आसना। हां तुमी म्हणटा घरा कडेन बसूं नाका, ऑफिसां बसून हांगा येयले कलेक्टर ऑफिसान, जाल्यार हांगाय जर सारके टायमार कोण आसना म्हणटा आतां ऑफिसान आपयले अर्दे ऑफिसर येयले, अर्दे ऑफिसर येवना। सगळ्यांक आमी धाडलेले कळयल्लें पूण ऑफिसरांनी बी सांग तांकां टायमींग हे आसा सरकार हे सरकारान दिवचे, तांकां वय आसा तांकां टायमार वचचें म्हणून। प्रत्येक लोकांचे पयशे ते लोकांक थंय घेतली मिटींग आनी हांगा घेतली म्हणून कांयच ना। लोकांक टायम आमी पळोवपाक जाय, लोकांक टायम जेन्ना जे आसता लोक कोण कामां वचपाचें आसता, कोण लोकांच्या घरांनी कामां वचपाचें आसा। आतां एक बायल येयली की 3 वर्सां ताका उदकाचें कनेक्शन मेळना, हांगसर येयली कुट्टीची, ती 3 वर्सां जाल्यार ते लायट उदकाचें उदक कनेक्शन दिना। आयज तुमी सकाळ फुडें हांगा येयले पळय, ऑफिसर टायमार आशिल्ले? ना ना, कोण ऑफिसर टायमार नाशिल्ले। हांगा बसलो खंयच्या खंयच्या डिपार्टमेंटाचे पावले आनी तुमी अपेक्षीत केले कोण येवंक ना? थोडे पावले लायटीचे थोडे पावले, थोडे लायटीचे पावना, वॉटर सप्लाय येवना, PW येयले, नॅशनल हायवेचे येवना। म्हणजे फरक हे सगळे थंयचे हेजेर लक्ष आसा काय कितें सरकाराचें? तांकां इंटिमेशन आसलें पण हांव पर्रेकाराक विचारता हें लक्ष तुजें आसा काय कितें जाल्यार आसा जाल्यार टायमार कितें येना। एक कलेक्टर इलेक्टेड जो आमदार आसता तेजे हे आसा तेजे टायम कित्याक हांगसर वेस्ट वयता? हां तुवें कितें समजलें तूं हांव सांग, ही तुजी प्रायवेट प्रॉपर्टी? रवी म्हणटा सुदीन मडकयचो आमदार, ताणें फोंड्या मेतेर जावचो न्ही। परत एक फावट ताणें क्रांती मैदानाच्या स्कॅमाचो विशय काडलो। PW मिनिस्टराक सांगणें आसा तूं तुजी मडकय पळय कितें जालें तें हांगा पळोवं नाका। हांगा म्युनिसिपालिटी आसा आनी आमदार आसा, ह्या फोंड्या शहराचें तूं पळोवना, तूं तुगेलें पळय तें मडकय कितें केलें तें तूं सांग। एक तुवें ग्रावंड केल्या शिवाय तुवें कितें केलें तें दाखय मडकय हॉस्टेज इतले वर्सां कांय करिना। आनी इंटरफियर हांगा फोंड्या कित्याक तुजी गरज आसा? आमी समर्थ आसा, तुवें कितें केलां सांग? क्रांती मैदान आसा आमी हांवें हाडलें सोडून तें आमी हें केल्लें म्हणजे तें सुद्दां करता सांग तूं, तुजो एक हेतू वेगळो आसा कळ्ळें न्हू? करप्शन जालां त्या हेतू क्रांती मैदाना वयलें। चौकशी बीन मागलेली तुमी? चौकशी आतां विधानसभेक काडटा। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।
यूपीएची प्रेसिडेन्शियल उमेदवार मीरा कुमारान उमेदवारी अर्ज भरलो. बरोबर तिका तेंको दिवंक काँग्रेसीची मुखेली सोनिया गांधी, आदलो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बसपा धरून 17 पक्षांचे फुडारी आशिल्ले. राष्ट्रपती सारकेले सर्वोच्च पदाची वेंचणूक दलित आड दलित अशी जातीचे नजरेन पळोवप बरोबर न्ही म्हूण मीरा कुमार उलयली. एनडीएचो उमेदवार रामनाथ कोविंद 5 फावटी खासदार, IFS ऑफिसर, आदली लोकसभेची सभापती मीरा कुमार यूपीए धरून 17 पक्षांची राष्ट्रपती पदाची उमेदवार. बुधवार सकाळी तिने उमेदवारी अर्ज भरलो. इस देश में रहने वाले सभी धर्मों के जो लोग हैं उनकी गरिमा, उनके अधिकार, उनके विकास की हम बात करें. मैंने सबसे ये अनुरोध किया है कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और देश को आगे ले जाने के लिए अपना समर्थन मुझे दे. एनडीएचे डमी उमेदवार म्हणून व्यंकय्या नायडू आणि अनंत कुमारान उमेदवारी अर्ज भरल्यात. मात निमणे वेंचणूक जातली ती एनडीएचो उमेदवार रामनाथ कोविंद आणि यूपीएचे मीरा कुमारा मजगती. मात नितीश कुमाराची जेडीयू आणि तेलंगणाचे TRSन तेंको दिल्ल्यान सध्या एनडीएच्या मतांची तागडी जड. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक ब्रेक.